भाजपचो उमेदवारी घेवन हे कितल्या इलेक्शन? भाजपची उमेदवारी घेऊन हे म्हणजे 5वी इलेक्शन. पांचवी इलेक्शन. मदीं एक खंड पडलो. मदीं खंड पडलो. त्या वेळाचेर हांव अपक्ष उमेदवार म्हणून उबो आशिल्लो. आतां जी भाजपची उमेदवारी मेळटकच सगळे भाजपचे कार्यकर्ते तुजे बरोबर आसात. बरोबर. सगळे नाही, आत्तां वास्तवीक पळयलें जर जायत न्ही की जो माहोल पळयलो जर जायत न्ही, एक अध्यक्ष आनी कांय थोडे कार्यकर्ते सोडले जर जायत न्ही, बाकीचे 95% पूर्ण संघटन जें आसा न्ही की आज म्हज्या फाटल्यान उबें आसा. बाकीच्या पक्षांतले कोणी कार्यकर्ते बी तुका मेळ्ळात येवन तशें? नाही, आत्तां पळयलें जायत न्ही असो एक ट्रेंड हांगा सुरू जाल्लो आसा की ह्या वेळाचेर हांव जिखता हो मॅसेज सबंद मतदारांक गेल्लो आसा, सगळ्या लोकां पर्यंत गेल्लो आसा. त्यामुळे आनी बाकीचे जे उमेदवार आसा की तांची स्थिती जनतेन पळयल्ली आसा. त्यामुळे असो तरी वोग आतां सुरू जाल्लो आसा की बरेचशे जाण जे अन्य पक्षांतल्यान आसा ते जिखता थंय रावपाक सोदता आनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जें गोंयांत जातलें आनी सरकारा फाटल्यान ते रावपाक सोदता. म्हणून अशा तरेचे अनेक कार्यकर्त्यांचो की येवपाचो ट्रेंड आसा न्ही आत्तां ह्या एक 4-5 दिसांक सुरू जाल्लो आसा. कार्यकर्त्यांची ट्रेंड जो आसा तो विनेबिलिटी कडेन आसा. विनेबिलिटी आसा. म्हणजे बरोबर. ह्या मतदारसंघाक तुजो जो हें आसा पळय न्ही जाल्यार सामकी स्ट्रॉंग होल्ड म्हणटा तो खंयची पंचायत किंवा खंयची म्युनिसिपालिटी एरिया खंयची एरियांतली? पळय, म्हणजे एक गजाल कशें आमी सगळें मान्य करपाक जाय. संघटन कौशल्य आसा न्ही, ह्या संघटन कौशल्याच्या आधाराचेर की म्हजी मतदार हें आसा की आगोंद पंचायत, श्रीस्थळ पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी गांवडोंगरी आनी खोतीगांव थोडोसो हांव फाटल्यान आसा तो लोलयें पंचायत. बाकीच्या सगळ्या पंचायती आनी म्युनिसिपालिटीक म्हाका पूर्ण वेवस्थीत समर्थन आसा. जे पयलींचे कार्यकर्ते आसा तितल्याच जोमान तुजे खातीर काम करतात अशें दिसता आतां? म्हाका दिसता हांवें आज पळय म्हाजें 2000 हांवें 2 पासून इलेक्शन लडयलें आनी आज हें म्हाजें 6वें इलेक्शनाचें आसा. हांवें आज जो इलेक्शनाचो माहोल जो आसा न्ही, कार्यकर्त्यांचो जी मानसिकता आसा न्ही काम करपाचें आसा न्ही, हाजे पयलीं हांव केन्नाच पळोवना. म्हणजे सादारणशें आतां पळयलें जर जायत न्ही 400-500 यूथ फिरता, म्हणजे स्वतंत्रपणे इंडिपेंडंटली प्रचार करता. म्हणजे एकदम सुरवातेक हांवें म्हज्या ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चरान तांकां जो डिझायन आमी केल्लो आसा, कन्सेप्ट दिलो, ते कन्सेप्ट तेच घेवन वता. महिला ज्यो आसा न्ही खूब मोठ्या पद्दतीन फिरता. म्हणजे म्युनिसिपालिटी फिरता की पंचायती सगळ्या पंचायतीचे सगळे महिला एकत्र येवन आसा आनी तांणी स्वता एक घरून घरी प्रचार सुरू करपाचें. पयलो रावंड, दुसरो रावंड अशा प्रकारचो सुरवात केलो आसा. तशेंच कोर गट जे आसा म्हणजे मेन कार्यकर्ते आसा तांणी स्ट्रक्चर जे आसा न्ही 50 प्रमुख हो कन्सेप्ट घेवन आसा न्ही की प्रत्येक पानाक एक कार्यकर्तो अशा तरेचे आनी ताज्या पयलीं आसा न्ही 50 प्रमुखाची कमिटी अशा तरेचे कोर टीम आसा न्ही घेवन ते काम करता. त्यामुळे म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांचो जोश जो आसा न्ही हाजे वयली इलेक्शनाक हांव केन्नाच इतलो जोश केन्नाच पळोवंक ना. ह्या निवडणुकीक काणकोण मतदारसंघात तरी कळीचो मुद्दो खंयचो? न्ही, म्हाका कळीचो मुद्दो आसा आनी दोन मुद्द्याच्या संदर्भांत आसा. एक ह्या निवडणुकीक ह्या निवडणुकी म्हणून ताज्या पयलीं आशिल्लो की रोजगाराच्या संदर्भांत आसा प्रश्न आसा ते अत्यंत गंभीर आसा. आनी त्यामुळे हांव ज्या फिरता पळय आसा न्ही जे अनेक तरूण जे आसा न्ही म्हजे फाटल्यान आयिल्ले आसा की जे फिरता किंवा बाकी सगळें करता तांचे एक जबरदस्त इच्छा आसा की आमकां एक रोजगार खंय तरी उपलब्ध करून दिवचो. आनी त्याच बरोबर रोजगार उपलब्ध करता आसतना की हांगा एक स्थानीक लेवलाचेर एक मोठी नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्री हाडची किंवा बाकीचे अन्य प्रोजेक्टाच्या माध्यमान आसा न्ही की सरकार नोकरी कितें दिता तो एक भाग आसा. पण ताज्या पेक्षा जे आसा न्ही की अन्य प्रायवेट सेक्टरान आसा न्ही त्यो नोकरी उपलब्ध जावच्यो अशें ह्या लोकांची एक भावना आसा. सद्याक काणकोण श्रीस्थळ इंडस्ट्रियल एस्टेट आसा पूण ती सामकी नाही, श्रीस्थळ इंडस्ट्रियल स्टेट जरी उरली कारण त्यो केन्ना तरी युनिटी आसा न्ही कोणी तरी घेतली ती चलयली कांय कालांतरांनी ती आतां पूर्णपणे सीक युनिट आसा. आनी म्हाका सांग ह्या संदर्भांत गंभीर आसा एक गंभीरताय विचार करपाची गरज आसा की ह्यो ज्यो जमनी अलॉट केल्ल्यो आसा त्यो सरकार परत जे आसा न्ही घेवपा खातीर एक वेगळें लेजिस्लेशन करचें पडटलें. नासत जर जायत न्ही जाल्यार आज जी परिस्थिती आसा ती अशें सरकारी जमीन आसून सुद्दां मागीर केन्ना तरी सरकारी इंडस्ट्री खातीर घेतली ती जर इंडस्ट्री जर परत सेटअप जालें ना जाल्यार त्यो सुरू जालें ना जाल्यार न्ही तशेंच पडून उरतली. त्या खातीर योग्य निर्णय घेवपाची आवश्यकता आसा. फाटले कांय वर्सां पयलीं हांगा IITच्या संदर्भांत एक हें जालें IIT काणकोणा येतली. समजा आतां परत जर ते एक चान्स जर मेळ्ळो तर तुजी भुमिका कितें आसा? नाही, म्हाका दिसता न्ही खरें म्हळ्यार IIT सारके प्रोजेक्ट आसा न्ही की आमच्या काणकोण तालुक्यां येवप किंवा काणकोण मतदार येवप जे आसा न्ही तो एक आमच्या काणकोणकारांचो मान सन्मान आसा
की ते एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट जे आसा न्ही एक कारण ह्या अशा तरे इन्स्टिट्यूटाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही सबंद देशभर जो आसा तो भाग आसा तो प्रसिद्ध एक भाग जालो की त्या दिशेन जे आसा न्ही वैचारीक मंथन जें सुरू जाता आज एज्युकेशना शिवाय आमकां पर्याय ना की क्वॉलिटी एज्युकेशन आसा तें मेळपाची आवश्यकता आनी IIT सारके प्रोजेक्ट येतकच जे आसा न्ही की सबंद म्हाका दिसता की मतदाराची किंवा त्या भागाची मानसिकता जी आसा न्ही ती बदलपाक शकता आनी ती मानसिकता बदलपाची आवश्यकता आसा. एक आरोप जाता की गेल्या आतां जे रोजगार किंवा गव्हर्मेंट जॉब्स जाले तेन्ना खूब प्रमाणात हें जालो भ्रश्टाचार जालो पयशे घेतले आनी नोकरी दिल्यो. हे पळय ह्या विशया संदर्भांत आसा न्ही हांव तुका ह्या विशयाक म्हाकाय कांय खबर ना म्हणजे आतां कोणी दिले कोणी घेतले आसा न्ही हे तांगे तांकां खबर आसतली किंवा प्रत्यक्षांत ह्या प्रोसेसांक हांव नाच न्ही म्हणजे सरकाराच्या बाकी सगळ्या हातूंत एज ए मंत्री म्हणून आमदार म्हणून जे आसा न्ही कोणें घेतले ना ह्या संदर्भांतली म्हाकाय कांय खबर ना त्यामुळे हो विशय आसा न्ही तो म्हजे कडेन विशय डिस्कस करून ताका कांय अर्थ ना. तुजी फुडली नियोजन किंवा योजना ज्यो काणकोण मतदारसंघाच्या विकासा खातीर खंयची योजना नाही म्हजे सगळ्यांत मोठो कन्सेप्ट जो आसा न्ही आज जो रोजगार संदर्भात विचार करता आनी त्यामुळे की जशें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा न्ही रोड बाकी डेवलप जाले पळय न्ही तशा धर्तीचेर आसा न्ही काणकोण मतदारसंघा मध्ये काणकोण भागा मध्ये आसा न्ही ट्युरिजम सेक्टर जो आसा न्ही की ताची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाची गरज आसा कारण ट्युरिजम सेक्टरान आसा न्ही प्रचंड मोठी रोजगार मेळपाची शक्यता आसा तो एक भाग जालो आनी बेजीक निड्स जी आसा न्ही किंवा आज इलेक्ट्रिसिटी संदर्भात विचार केलो जायत न्ही तो ऑलमोस्ट 75% मतदारसंघ आसा न्ही अंडरग्रावंड केल्लो आसा तो 100% करपाची आवश्यकता. उदकाच्या बाबतींत हांव जेन्ना मिनिस्टर आसा तांणी त्या वेळाचेर हांव प्लॅन केल्लो की 2 डॅम असले कारणान जे आसा न्ही की काणकोणकारांक 24 तास उदक दिवपाची क्षमता ह्या दोन डॅमांनी आसा पण डिलिव्हरीच्या संदर्भात जो प्रश्न आसा कितपत पडलेलो आसा म्हजे इतलें आसा की जशें हांवें मुन्सिपाल्टीक एक 19 कोटीचो प्रोजेक्ट घेवन की मुन्सिपाल्टीची रिक्वायरमेंट आसा ती पूर्ण केली तशाच तरेन आसा न्ही फुडल्या काळामध्ये 24 तास उदक दिवपाच्या दृश्टिकोनान आसा न्ही की जी लागणारी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा न्ही तें आमकां विकसीत करचें पडटलें. पूण गावडे धरण बांदलें पूण ताजी जी पायपलायन किंवा वॉटर सप्लाय खातीर कांयच नाही त्या वेळाचेर हांवें त्या वेळाचेर 21 कोटीचो प्रपोजल आसा न्ही मूव केल्लें पूण तातूंत कितें जालें खंय जालें म्हाकाय खबर ना पूण ताच्या संदर्भांतलो आतां 4 वर्सां पयलीं जर जायत न्ही रिजल्ट शुन्य आसा म्हणजे तोच विशय आमकां फुडले काळाक आमकां कंटिन्यू करून रवींद्र भवनाचें काम तुज्या काळाक सुरू जाल्लें क्लेम तूं करता सदांच आतां तें खंय पावलां आनी केन्ना एखाद्या खबर नाही म्हाका दिसता कशें पळय एक कशें कांय प्रोजेक्टा संदर्भांत मरे कांय प्रोजेक्टा संदर्भांत जे आसा न्ही त्यो रमेश रोगाच्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर अशें म्हणून जे आसा न्ही फाटल्या वेळार जे आसा न्ही आमदारान पूर्ण दुर्लक्ष केल्लें आसा तातूंत 2 एग्जांपल दिता तुमकां की गांवडोंगरी हांगा दोन आमी सांस्कृतीक भवनां हांव आसतना जवळ जवळ 90% कंप्लीट जाल्लीं आनी आज ती पूर्ण जाल्ली आसा की म्हाजें नांव येतलें की म्हज्या नांवाचो उदो जातलो म्हूण तें उद्घाटन सुद्दां करून आज तशेंच पडलेलें आसा. तशेंच आसा न्ही रवींद्र भवना संदर्भांतलो की म्हज्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब जाता की त्यामुळे रवींद्र हांव अनेक वेळाचेर कॉन्ट्रॅक्टर मेळटा केन्ना तरी आमदार येवन हे सगळें पुशअप करपा खातीर प्रयत्न करतालो काय कितें ताणें सांगलें आज पर्यंत केन्नाच आमदार त्या रवींद्र भवनाचें काम सुद्दां पळोवपाक गेलो ना अशा प्रकारची स्थिती. हांव आमदार नासतना तो म्हजे कन्सेप्ट तो म्हजे प्रोजेक्ट तो म्हणून हांव किमान 1-2 म्हयने एकदां तरी हांव वतालो त्यामुळे हांव म्हजो काम हें आसलें कारणान फाल्यां नवीन सरकार येतलें आसा न्ही त्या वेळाचेर डेफिनेटली हांव फुडल्या वर्सा भितर किंवा हाजें जें पूर्ण कंप्लीट करून आसा न्ही प्रत्यक्षान लोकां खातीर लोकार्पण करतलो. आतां मतदारसंघाक भोंवता आसतना तुका प्रतिसाद बऱ्यापैकी मेळटा अशें सांगलें पूण खंयचो BJPचो वोटर जो आसा तो स्प्लीट जातलो म्हाका दिसना. कशें आमकां ह्या सगळ्या पूर्ण मायन्यूट आमी हें सगळें प्लॅनिंग जाल्लें आसा किंवा अभ्यास ह्या सगळ्या गजाली आसा की तसो स्प्लीट जावपाची परिस्थिती ना. कारण एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय हांगा जो इजदोर फर्नांडीस जो फाटचे आमदार आसा आज इंडिपेंडंट आसा की तो बेजिकली काँग्रेस आनी काँग्रेस आसले कारणान जे आसा न्ही की आमचे कडेन आशिल्ले 1% बी लोक ताणें खंय तरी डायवर्ट जाले आसा 1% किंवा 1% आसा म्हाका दिसना की 1% जालो जाल्यार म्हाका दिसता की त्याच वोटरांची स्प्लीट जाल्ली आसा आज त्या तोच वोटर जो आसा न्ही त्या खातीर इंडिपेंडंट आमदार इजदोर फर्नांडीस वोट मागता काँग्रेसचो जनार्दन भंडारी मागता तृणमूलचो महादेव देसाय मागता म्हणजे स्प्लीट जी जाल्लें आसा की तांचे बंदी जाल्लें आसा काँग्रेस वता. न्ही माजी आमदार विजय पै सदांच म्हणटा की तुवें बंडोखरी गेल्ल्यान आपूण पडलो. पळय हांव बंडोखरी करून घेतना हांव जिखपा खातीर उबो रावलो. हांव कोणाक उडोवपा खातीर फाटले फावट जे आसा न्ही
हांवें जवळ जवळ 7,700 वोट केले म्हाका एक अल्प थोडोसो पिरियड म्हाका मेळ्ळे कारण ते नाजाल्यार डेफिनेटली आसा न्ही हांव अपक्ष आसतना सुद्दां आसा म्हाका एक म्हयन्याचो कालावधी मेळ्ळो आसत न्ही 100% हांव जिखता आशिल्लो म्हळ्यार हांवें बंडखोर न्ही की म्हाज्या तात्वीक गजाली खातीर हांवें जो स्टँड घेतलो तो पार्टी खातीर वेगळ्या पार्टीच्या विरोधात घेतलो म्हाका जी गजाल पसंत पडना म्हणून हांवें स्टँड घेतलो. इको टुरिजमाच्या संदर्भात सुद्दां उलयता म्हणजे इको टुरिजमाच्या संदर्भात फुडली योजना कितें आसा ज्यो रोजगार निर्माण करतल्यो म्हणजे त्या संदर्भात आसा न्ही आज जशें केंद्र सरकार जें आसा न्ही की रोडाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाक पयशे दिता की त्याच तरेचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आमी वेगवेगळ्या भागांनी म्हणजे हांव केवळ काणकोणचो विचार करत आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर हें पूर्ण वेस्टर्न घाटाक डेवलप करपाचें आसा. आनी जो बीच टुरिजमाचो जो एक कन्सेप्ट आसा पळय न्ही बीच टुरिजम चर्चीस बाकी सगळें पळयता आनी तसो बीच सायडीच्याच हातूंत म्हणजे पणजी आसतलें मडगांव आसतलें किंवा कलंगूट बागा की ह्या हातूंतल्यान तो ट्युरिस्ट वाडटा पळय की एक म्हाका दिसता ग्रामीण भागां खातीर एक वेगळ्या प्रकारचें हाजी ब्रँड जे आसा न्ही म्हणजे कल्चरल टुरिजम इको टुरिजम एग्रो टुरिजमाचे ब्रँड उबी करचे पडटलें आनी त्या खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर जर आमकां वेवस्थीत जर इन्फ्रास्ट्रक्चर पयशे मेळचे जायत न्ही येणारो ट्युरिस्ट जो आसा न्ही जो 3 दीस किंवा 4 दीस रावता तो 7 दीस रावलो जर जायत न्ही जर एक प्रकारची इकॉनॉमी आसा न्ही फ्लो जे आसा न्ही ग्रामीण भागा कडेन येवपाक शकता आनी तातूंतल्यान रोजगार निर्माण जावपाक शकता. व्हॅल्यू एडिशनाची तुजी कन्सेप्ट आशिल्लो बहुतेक वेळार सांगला व्हॅल्यू एडिशनाचे जे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ताचे खातीर कितें योजना आसा. बरो अत्यंत म्हत्वाचो विशय जो हांवें काडलो की ह्या विशया आसतना हांव सतत विचार करत आसा व्हॅल्यू एडिशनाचो विचार करता आसतना की आमी की फाटले 1 वर्स सतत प्रयत्न करून आसा न्ही की आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खाला की सबंद देशभर ताणें सांगलें की FPO तुमी सुरू करात म्हणजे व्हॅल्यू एडिशना खातीर म्हणजे आमी एक मल्लिकार्जून मल्टी फ्रुट्स प्रोसेसींग युनिट जे आसा न्ही ताजो तो फॉर्म करून आसा न्ही की ताजे सगळ्या प्रकारचे प्रोसेस कंप्लीट जाल्ले आसा आनी ताजें पयलें युनिट जें आसा काजूचे फॅक्टरी पणसाचे प्रोसेसींग आनी त्या हळदीचें सद्याक तीन कन्सेप्ट आमी घेवन आसा न्ही फुडल्या सादारणचे म्हयने जातल्यान त्या युनिटाची प्रत्यक्षांत सुरू जातली हाजे खातीर केंद्र सरकारान आमकां पयल्या लोटांक 5 कोटी आमकां सँक्शन केल्ले आसा. हो प्रोजेक्ट हांगाच काणकोणांत जावचो ना तो धारबांदा जाता तो एक सेंट्रल प्लेस पूर्ण गोवा कॅटर करपा खातीर आमी धारबांदा करता. काणकोण खातीर काणकोण मतदारसंघा खातीर एक बाबा एक तुजी मोख दवरली बरो प्रोजेक्ट खंयचो हाडपाचो विचार आसा. न्ही हातूंतल्यान जो आसा न्ही आमी दुसरो जो विचार करता तो डेरी सेक्टरान आसा न्ही कम्युनिटी डेरीचे कन्सेप्ट आसा न्ही तो डेरीचे कन्सेप्टान जो आसा न्ही मेन केंद्र आसा न्ही आमी काणकोण दवरपाक सोदता की सबंद गोवा बरें हें आसा कम्युनिटी डेरी हर तालुक्यान जावचे एखाद्या पंचायत स्तराचेर जावचे असो प्रयत्न आसा आनी ताजी एक आज गोवा डेरी जी आसा की तशा तरेचो मेजर कन्सेप्ट आसा न्ही तो काणकोणाक सुरू जावचो असो प्रयत्न आमचो आसा. सगळे जे मेजर कार्यकर्ते जे आसात कार्यकर्ते हा सगळो एक संघ आसा अशें तूं सांगता पूण जशें हें दिसता बाकीचे विरोधक जे आसा ते म्हणटा कार्यकर्ते एक संघ ना म्हणून म्हणजे ताचे बद्दल नाही पळय एक गजाल आमी सगळें मानपाक जाय की मध्यंतरी जेन्ना हांव भारतीय जनता पक्षांत नाशिल्लो आसा म्हजें हाजे पयलीं आसा म्हजें संघटन पूर्णपणे प्रभावी आशिल्लें सबंद गोंयाक ताजी स्तुती करताले नोंद घेताले लोक जे आसा न्ही की अशा तरेचें संघटन आसा आमी अनेक प्रकारचे प्रयोग केले आसा. त्यामुळे मध्यंतरी काळांत जे आसा न्ही की ज्या एखाद्या कार्यकर्त्याची पत नासतना सुद्दां ताका पत दिली म्हणजे तेजो मोठो कॅलिबराचो कार्यकर्तो न्ही ते अन्य हाडले आनी मागीर ताका कितें स्वताक दिसता कशें की हाजो मोठो एखादो पद हांव घेतकच हांव केदो मोठो कार्यकर्तो अशें ताका स्वाभावीक दिसता पूण तें कशें तें एखाद्या पद जें आसा न्ही तें तूं तेजो मोठो कार्यकर्तो म्हूण दिल्ले म्हणून तो एक पक्षाचो एक रचनेंतल्यान तो एक सन्मान आसता ती सगळे जाण आसत जर जाल्यार ताका मान आसता आनी सगळे जर नासत जर जायत न्ही जाल्यार त्या पदाक खंयच वेल्यू नासता. कांय लोक आमचे कडेन जे गेले पळय न्ही आज तांची स्थिती आसा की हांवें सांगपाची गरज ना तुका की पक्ष सोडून गेले आसा तांची स्थिती तांकां खबर आसा. आतां शेवटचो प्रश्न की टोटल हें जें आसात आतां 8 कॅन्डिडेट आसात बरो 8 कॅन्डिडेटा मदीं मतांची विभागणी जातली त्याच बरोबर तूं कितली मतांची आघाडी जिखून येतली. हांव म्हजे पूर्णपणे अभ्यास केलो आसा सगळ्या बुथाचेर अभ्यास केलो आसा. ह्या घडीक तरी आसा न्ही की म्हाका दिसता कशें की आमी जो अभ्यास कार्यकर्त्यांनी दिल्लो आसा तो कमीत कमी आसा न्ही तो 4,000 आमी क्रॉस करून आमी ह्या मतदारसंघात आमी हो मतदारसंघ जिखतले अशी खात्री पूर्ण खात्री आसा आमकां. नंतर समजा जिखून आयले त्या बरोबर साहजिकच BJPचो उमेदवार म्हणटकीर BJPक तूं मतलो बरोबर पक्षान तुका कितें एश्युरन्स दिला कितें म्हणटा मंत्रीपद पळय
मंत्रीपद उपमुख्यमंत्रीपद हाजे पदा खातीर सगळ्यो गजाल जायना की हांव कॅटरनाचो कार्यकारी आसा. कारण ह्या हातूंतल्यान जनतेची सेवा करप जी मेळिल्ली जबाबदारी आसा न्ही ती जबाबदारी घेवन जे आसा फुडें वचप जे आसा की खात्री आसा की पक्ष म्हाका योग्य पणे म्हाका न्याय दितलो ताका दुमत कुसबरसून म्हाका दुमत ना.